चण्यांक अशें घालून बिंबूल सुरण आनी चण शिजत घालता. आमचे मिरसांग घाल्या, सोय घाल्या आनी मसालो वाटी मिक्सीर घालून मसालो वाटयता. उदक घालता आनी मसालो वाटयता. शिजन घालून मीठ घालता. फडनाक सासम घालता. 2 मेथी घालता. 4 करबेव घालता. पण घालता. तोरी डाळी शिजत घालता. दाळीतोवे हाका चणी मिरसांग घाल्या. दाळीतोवे हाका मीठ घालता. करबेव घालून खतखता. ना दवरला तूप घाला तवल्या भितर. मिरसांग कोचलो आनी सासव घालता. करबेव घालो. हिंगा पिठी घालता. बटाटे आवाज भाजून उपकार करता. बटाट्याचे साली काढून अशी आजेरी गिसून अशी हें करून काडला. तेल घाला. मिरसांगे कोचल घाला. सासम घालता. 4 मेथी घालता. येदी हिंगा पिठी घालता. मीठ लावून पिळून पण घालता. ते बटाट पिळून घालता. आवाजी सट्टा तांबळ म्हणून करता. ते कशी गोतस आमसाट आंबो हे करून वत्ता घालून सुकोवन ते आमसाट म्हणून करचे. पण हे तिंबत घाला आनी सोयी मिरसांग गोड वैगी नेंगे ते चिंचम घाला. मीठ हे इतली बघ घालून आता मग वाटिता. हाजी उदक घालून वाटिता. सट्टा तांबळी वाटून गेले. पण घालता.
फागिला फोडी करता हांव तांदळा पिठी मिठा पिठी मिरसांगे पिठी हिंगा पिठी बरसून दवरले आमचे भितर अंत सारोन तळता घरय करता मग ताजे खातीर पणसा गरो शिंदून दवरला ताका ते तूप घालून लाई करून भाजून घेता तांबडो करून भाजून घेता घर भाजीत भाजीत आनी नारळा रोस काडटा मग एक नारळाच्या हदू एक नारळ घाला ताजे रोस काडूक इथे उदक घालून रोस वाटता रोस काडून गड दवरता मागीर पातळ रोसां भितर घर शिजोवन गोड घालता तो दाट रोस काडून दवरता कडेर घालूक पातळ रोस काडटा वापरता पातळ रोस घालून घर शिजयता घालता दाट जावच्याक ह्या वेळी रुची जाता साग घालले दाट रोस घाला आता काजू बी तुपान तोण घालता तूप तापयला काजू बी घालता काजू बी तळेल घालता घरे एक खतखत आयलो आमगेल GSB कोंकणी थालीचे पूर आयटम्स रेडी जाला आता एक एक कोण पानार वाडू सुरू करूया फर्स्ट नॉनचे ये बिमला पुडिये नॉनचे नेक्स्ट आयटम चण आणि सूर्ण घाल गशी नेक्स्ट बटाटा भाजून उपकारी नेक्स्ट फागिला पोळी नेक्स्ट साटा तांबळी नेक्स्ट सुरेशीत वाड्या तवेर दाळी वाड्या नेक्स्ट मसाला ताक लास्ट आयटम गरई GSB कोंकणी थाली रेडी जाला
लाईक आणि कमेंट खंडित करायची. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.